महाकुंभाक वचपाचो योग आज येता खूब बरी गजाल आसा. गोंयच्या बऱ्याचशा लोकांक आमी ट्रेनींतल्यान वेवस्था महाकुंभाक वचपाची केली. ताज्या उपरांत आज म्हजे बरोबर आमचे कॅबिनेट कलीग्स आनी बाकीचे स्टुडंट महाकुंभाक वता हें आमच्या खातीर खरेंच जायची परवडीन आसा. हांव मनीस गोमुखत्यान आमी आजुनूय बी एक ट्रेन वतली आजुनूय त्या खातीर प्रयत्न करता. बट आमचे बरोबर जे आज सगळे वता ते एक योग आसा महाकुंभातल्या ह्या पवित्र स्थानाक स्टार्ट करपाक. तुम्ही प्रयागराज वयता हाऊ इज इम्पॉर्टंट ऑन द टुडे एज गोईंग टू प्रयाग. प्रयागराज सगळ्यांक खबर आसा महाकुंभ एक केदे व्हडले इव्हेंट रिलिजियस सेरिमनी जे सगळे तरेतरेचे लोक सगळे धर्माचे लोक आख्खे वर्ल्डासून थिंगा येता. कितले फॉरेनर सुद्दां आयला हें कितें दाखयता थिंगा कितें देवाची इतली भक्ती आहा आनी थिंगा इतलो तो हांव म्हणटा देवाची शक्ती आहा की सगल्यांकूच थिंगा ओडून घेता. म्हणून इतले लोक क्रोरांनी थिंगा येता हें कितें दाखयता खऱ्या अर्थान आमचे भारताची शक्ती आमचे देवस्की करपाक पद्दतशीर जावपा जाय. लास्टाक तूं कितें खंयचे धर्मानसून फॉलो कर पूण लास्टाक देव एक आसता आनी तेका लागून हांगा सगळे लोक येता आनी भेदभाव ना करता. थिंगा एकदां स्नान केलें म्हणटच अशे लोक मानता की आपले सगळे वायट कितें आहा तें वयता म्हूण आनी तेच भक्तीचे लोक थिंगा वयता आनी आमी सगळे वयता आनी हितून हांव समजा ते एक बरी गजाल जावन आसा. आनी अल्टिमेटली अशे लोक जितले रिलिजन मानता थिंगा देव मानता तितले ते बरे मनीस आसता आनी संवसारानूय बरे आमकां नागरीक मेळटा. आमचे सामान्य लोकांकूय वचपाक सरकारान बरी वेवस्था केल्ली आसा. आतां 21 तारखेर आनीकूय तिसरी ट्रेन वयतली आनी एक एडिशनल ट्रेनूय घालपाक सरकाराचे प्रयत्न चलुल्ले आसा. अशें न्हू की आमीच वयता पण सामान्य लोकांक सुद्दां कोण वचपाक खुशी आहा तांकांय वचपाक सरकारान बरे अरेंजमेंट केल्ले आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजो विचार करता लोकांचेय विसरूं ना सामान्य लोकांकूय विसरूं ना आनी तांकांय एक संदी दिला प्रयागराज वचपाक. महाकुंभ हे सगळे गोंय न्ही सगळे जगान सगळे आतां एक आस्था जी पळय भावना आसा ताजी एक प्रतीक आसा आनी ते सगळ्या सनातनीचे सगळ्यांचे स्वाभिमानाचो आनी त्या खातीर एक वचपाक मेळप ही एक सगळ्यांक परवणीच. आनी सरकार हे प्रत्येकाचे आस्थेचो हें दवरिल्लो आसा रिस्पेक्ट दवरिल्लो आसा. हे महाकुंभाक वचपा खातीर रेल्वे आसतल्यो त्याचपणे बाकीचे सगळे हातूंत भितर सुद्दां वेळोवेळा अयोध्येच्या वेळाचेर दर्शन आसतलें देवदर्शन आसतलें ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितर एक घेवप ही गोंयकारांक परवडी. देवाच्या आशिर्वादान आनी गोवा गव्हर्मेंटाच्या सहकार्यान आमकां जी प्रयागराज यात्रा करपाक मेळटा वयल्यान पयलीं आमी गोंय सरकाराचे हांव आभार मानता. तशेंच देवाच्या आशिर्वादान आमकां ही जी संद मेळटा देवाचे उपकार आठयता. देवाक वचपाक जी ही संद मेळिल्ली आहा ही यात्रा बरी जावची अशी सगळ्यांक प्रार्थना करता. तशेंच महाकुंभ मेळावो हो जो इतल्या तेंपाचो जो तप जो आसता हो तप आमकां पळोवपाक मेळटा हें आमी भाग्य सांगता. आयज गोवा गव्हर्मेंटान कितलेशे आमचे गोंयकारांक देवदर्शन स्किमीच्या अंडर मुख्यमंत्री देवदर्शन स्किमीच्या अंडर खूब मेळाक धाडलेले आसा. आमची सेकेंड ट्रेन गेलेली आसा. अरावंड पयली फर्स्ट ट्रेनीन अरावंड 1100 लोक गेले मागीर सेकेंड ट्रेनीन अरावंड 1500 गेले. आयज आमी खरेंच आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आयज आमकां सगळे आमदारांक आमच्या फॅमिलीक वांगडा घेवन येवपाक लागून खूब मेळाक आमी वयता. आयज थंयसर दर्शन घेवन सांजचे रिटर्न येवपाचें आसा. ताजे लागून हांव आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक ही एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. हे म्हाका दिसता कितलेशे वर्सांनी तो खूब मेळा येयलेलो आसा आनी ताजे लागून ही ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमकां थंयसर वचून थंयसर एक देवाचें दर्शन घेवपाक एक व्हडलें एचिवमेंट अशें म्हाका दिसता आनी हें खंय तरी आमच्या नशिबान आसलेलें म्हणून आयज आमी थंयसर वचपाक मेळ्ळा. ताजे लागून हांव सगळे जितले जाण आमी यात्री आसा जे आयज वयता आमदार जावं मिनिस्टर जावं CM तुमची सगळ्यांची फॅमिली तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता सगळ्यांचो आरोग्य सगळ्यांनी बऱ्या भशेन आशिर्वाद मेळचो आख्ख्या गोंयकारांक अशें आख्ख्या देशाच्या लोकांक.
हांव सगळ्यात पयलीं आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका याद जाता वास्को ही हांवें मागणी केल्ली की महाकुंभ जो जाता ताका आमच्या गोंयकारांक थंय सहभागी जावपाची संदी दिवची म्हणून. 144 वर्सांनी येवपी हो महाकुंभ म्हणजे आमच्या जिवनांत तरी आमकां परतो मेळपाना आनी 144 वर्सां आमी कोणूच जाग्यार रावपाना जगपाना. पुणून सगळ्यांक ताचें बेनिफीट मेळचें हें हांवें मागणी केल्ली आनी रोखडेंच सीएमान ती मागणी मान्य करून आज तिसरी ती चवथी ट्रेन आज आमची वचपाक पावल्या आनी हजारो भावीक गोंयकार तांकां थंय वचून महाकुंभाक स्नान करून म्हणजे ताजें इम्पॉर्टन्स कितें हें सगळ्यांक आमकां खबर आसा. म्हणजे एकाच आमचे सगळे हिंदू धर्म जो आसा तो आमच्या प्लॅनेटरी पोजिशन्साचेर आसता, आमच्या हाजेर आसता. त्या खातीर इतली सुंदर तांचें अलायनमेंट ह्या 26 तारीख पर्यंत आसा ताका सगळ्यांक ताजें बेनिफीट मेळचें हाज्या खातीर म्हाका दिसता हांवें मागणी केल्ली ती मान्य जाली. खुबशे गोंयकार गेले वचत आसा. आज आमी बी आमचोय आज भाग्य म्हणटा तशें आमी थंय वचून आमकां येवपाक मेळटा आनी सगळ्या गोंयकारांक आनी जाता जाल्यार आज सीएम बरोबर आसतलो तांचे कडेन मागणी करून आनी जाता इतलें म्हणजे गर्दी इतली आसा आनी लोकांची इच्छा इतली प्रबळ आसा तांकां वचन दिसता की पूर्ण तांचीय जावची जे वचूंक शकना तांच्याय खातीर हें करता. खंय तरी आज जेन्ना वतले आमी स्नान करतले नाजाल्यार देवाची आराधना करतले तेन्ना समेस्त गोंयकारां खातीर जे वचुना तांच्या खातीर पसून मागप हें आमचें कर्तव्य आसा. खंयचें उदक त्रिवेणी संगमांतलें उदक हाडून खंय तरी एक तांचेय पर्यंत पावप हें आमचें हें आसा. त्या खातीर आज आमी सगळे वता आसतना खूब बरें दिसता.